एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सो खूप दिवसांनी हांवें व्लॉग स्टार्ट केला. सो आयच्यान स्टार्ट केला हांवें व्लॉग. आयज आसा 4 तारीख. हय. सो तुमकां आतां रेग्युलर विडियोज पळोवंक मेळटले. ओके. सो खूब तुमकां हांवें मिस केलें. हांवें तरी मिस केलेंच तुमकां. म्हाज्याकून चड न्ही तुमकां रित्विकान मिस केला. सदांच तो म्हणटा केन्ना विडियो काडटले केन्ना विडियो काडटले. सो आयज ताका सरप्रायज दिवया. स्कुलांतून आयलो की तुमकां तो हाय म्हणटलो. सदांच रावतालो केन्ना विडियो करता, कित्याक तूं विडियो करना कित्याक तूं विडियो करना असो म्हणटालो. हांवें ना रे मातशें जिवा बरें दिसना, करता म्हटलें विडियो. तो म्हटलें आयच्यान स्टार्ट करया. ओके. सो चुकलें काय जाता की सदांच हांव विडियो करता न्ही, म्हणजे सदां उठलें की व्लॉगिंग करतालें न्ही. सो खूब दीस जाले, म्हणजे खूब गॅप पडलो, हांवें व्लॉगिंग करूंकूच ना. सो म्हटलें आयच्यान करया. ओके. सो टायम जालो आसा 11:30 आनी घरची सगळीं कामां जाल्लीं आसा. आई गेला न्हांवपाक. ओके. ह्या 3-4 दिसांनी खूब बिजी आसा, म्हणजे टील संडे पर्यंत खूब बिजी आहा. तरी इव्हेंट तुमकां दाखयलेलें न्ही, हांगासर बॉक्स बीन आसलेले आनी तुमकां सांगलेलें न्ही ते डॉक्टराची इव्हेंट येयला म्हणून. सो ते फाल्यां इव्हेंट. सो आयज तो गेला सेटअप करपा बीन. तो आयज सो बिजी. आयज फाल्यां आनी आयतार 3 दीस तो सामको बिजी आहा. सो तो आयज गेला सेटअप करपाक. आयज तेंचे कंप्लीट जावंक जाय सेटअप, म्हणजे फाल्यां तेंचे प्रोग्राम आसा. तो सकाळीं बेगिनाच गेलो तो आनी तो आयज खूबच बिजी आहा. तो आतां मेळचो ना. हाय बाय करूं मेळा बरो आहा. जेवपा येयल्यार बरो आहा आयज. सो पळोवया मागीर ताका, म्हणजे ताका मागीर फोन करता हांव जेवपा येता काय ना. कित्याक तो जेवपा येता म्हटल्यार न्ही मागीर चड शीत दवरता, नाजाल्यार आमकां पुरतेकूच शीत करता आमी. सो तो गेला बिजी आहा तो. आनी पयर आसलेले मातयेचे फेस्त आसलेले पयर. सो म्हाका खूब जाणां कमेंट केलेले की ते वच म्हणून मातयेच्या फेस्ताक, पण म्हाका वचोंक मेळोंक ना, म्हणजे बरें नासलेलें हांव. आनी केन्ना अशें न्ही हांव चुकयना थंय अशें प्रोग्रामा वचपाक बीन. पण सकाळीं उठलेलें हांव, उठून च्या पिवन बसलेलें, म्हाका जिवाक बरें दिसनालें, म्हण हांव वचोंक ना, नाल्यार अशें वयतात हांव. सो आनी सेकेंड म्हणजे खूब जाणांनी म्हाका मदर मॅरीक आपयला घरा कडेन. सो आयज कोणें तरी आपयल्लें. शिव ना आयज इव्हेंटा बिजी आहा आनी संडे आपयला. टील संडे पर्यंत शिव बिजी आहा. सो नाल्यार हांव न्ही वचपाचें, म्हणजे अशें देवाच्या कामाक केन्ना अशें ना म्हणना हांव. सो नाल्यार शिव आसल्यार न्ही हांव शुवर वचपाचें. जर 2 कडेन आमकां आपयल्लें मदर मॅरीक. सो मदर मॅरीक हांव हांगच्यान घरा कडेन रावनूच तिका पांय पडटा कित्याक वचोंक काय मेळना न्ही, ताका लागून तो आसल्यार व्हरपाचो शिव. आनी हांवें तांकां न्ही येता बीन कांय म्हणूंक ना, कित्याक फाल्यां म्हटलें आनी पावूंक ना तशें जावंक जायना न्ही. कित्याक तरी इव्हेंट न्ही खूब लेट सोंपतले. सो केन्ना घरा येतलो आनी ते व्हडले इव्हेंट धाकटे इव्हेंट न्ही. सो ताका लागून हांवें तांकां सांगलां की येवंक मेळचें ना म्हणून, नाल्यार हांव वचपाचें शुवर. ओके. सो दिवाळी लागीं येयला, तेजे मागीर साफ सफाई हें तें शॉपिंग. ऑलरेडी हांवें न्ही ऑनलायन शॉपिंग करपाक स्टार्ट केलें. कित्याक खबर आहा, जें म्हाका जाय पळय तें मागीर मेळना मागीर मार्केटान बीन, तें मागीर सोदचें पडटा. सो जें कितें बारीक कितें जाय पळय हांवें सगळें ऑर्डर केलां. म्हणजे आतां येवंक ना, ऑर्डर केलां हांवें. कित्याक आनी दिस टायम न्ही हांव दिवाळीक चड अशें कांय ऑर्डर बी कांय करचें ना, म्हणजे कांय हाडचें ना बीन मार्केटांतल्यान. कित्याक लास्ट हांवें भरपूर शॉपिंग केल्लें आनी सगळें सामान न्ही हांवें बरें करून दवरलां वयर. सो तेंच यूज करतलें. आनी जें कितें म्हाका बारीक कितें जाय पळय तें हांवें ऑनलायन ऑर्डर केलां. सो तें येयलें की मागीर तुमकां दाखयता एक दीस. ओके. मागीर क्लिनींगचें उरलां, क्लिनींग करूंक जाय. मागीर एक दीस बागेदार वचूंक जाय, सामान हाडूंक जाय, मागीर चिवडा बिवडा सगळें करूंक जाय. तुमकां पळोवंक मेळटलें मागीर. ओके. सो आतां सद्या तरी कांय ना टील 18 तारखेपर्यंत. कित्याक खबर आहा रिजवाची एग्जाम आहा ताका लागून. सो 18 तारखे जाली की मागीर फ्री हांव, तेन्ना सगळें करतलें हांव चिवडा बिवडा कितें आहा तें. कित्याक एग्जाम चालू जाला, म्हणजे एग्जाम येवपाची आहा, लागीं पावला ताका लागून. आनी तेंचें कितें आतां खबर आहा, एग्जामच्या टायमारूच तांकां न्ही हें येता प्रोजेक्ट. सो सामकें दिसतें जिवाक बरें नासलेलें, तरी पूण तेजें प्रोजेक्ट करपाक दीस गेले म्हाजे. कितें करतलें ताका आतां करूंक कळना न्ही. ताका लागून प्रोजेक्ट स्टडीज घे हितूनूच न्ही तकली सामकी हें जाता ताका लागून. सो तोय वाजेता करपाक सगळें. ताका धाकटें आनी तें, आनी ताका ते प्रोजेक्ट सामके व्हडले प्रोजेक्ट प्लस क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट तेंय करूंक जाय. सगळें हांवेंच करूंक जाय, ताका कांय कळना. तेतूनच आतां दीस वयता. ओके. सो मम्मी येयली की न्ही न्हांवून. आयज मम्मी फीश खायना, म्हणजे आयज नॉनवेज ती खायना. ओके. शिव जेवपा येतलो काय ना खबर ना. सो मम्मी म्हटलें आयज सुके बांगड्याचें हुमण कर. जस्ट एक 2च बांगडे घालून करी करता, कित्याक आयज कोण खावचो ना, सुके बांगडे कोणूच खायना. शिव तरी खायत ना. जस्ट करीन जेयतलो तो. रित्वीक तरी खावचोच ना. रित्वीक फ्राय खाता, म्हणजे सुके बांगडे अशें भाजले न्ही ते खाता, हुमणांतले खायना. फाटीं म्हाका कमेंट केलेलें की सुके बांगड्याचें हुमण करी दाखय म्हणून, म्हणजे रेसिपी दाखय म्हणून. सो आयज करताच न्ही दाखोवया म्हटलें. मागीर हांव तुमकां कितें एक बरेंशें एक शेअर करता, तें तुमकां मागीर कळटलें. ओके. सो पयलीं मम्मी येयली की मम्मी तुमकां मेळयता, मागीर करी करया. मागीर कितें आहा तें न्यू रेसिपी न्हू तें, रेसिपी ताका म्हणना तुमी, रेसिपी न्हू तें, जस्ट एक कितें म्हणूं ताका, जे बेस्ट आवट ऑफ वेस्ट म्हणटा पळय तशें, जी वेस्ट आमी उडयता पळय तेतून कितें करता आयज हांव तें तुमकां शेअर करता. ओके. मम्मी येयली की मागीर तुमकां मेळयता. ओके. चला.
सो 2-3 दीस जाले अशे कडक वत सामकें की सांगू तुमकां भायर पळोवपा नाका इतलें कडक वत आनी ऋत्विक स्कुलांतून आयली की तेजे तकली बी सगळें घामयता सारको आनी येवन न्ही कितें थंड पिवपाक दी म्हणटा लिंबू सरबत कर म्हणटा लिंबू हाडून धरूंक जाय लिंबू सरबत पिल्यार बरें आयस बीन कांय घालचें ना सो आयज हांव विडियो करता न्ही ते हितून करता हांव गिम्बल जायना म्हाका तें यूज करूंक कळना न्ही हाडून दवरला मागीर पिड्ड्यार बी जायत म्हणून न्ही सो आतां हांव कशें यूज करता सो आयज विडियो कशे येतले बी कांय खबर ना म्हाका सो खूब दीस जाले हांवें तें यूजूच करूंक ना सो म्हटलें एटलीस्ट घरान जेन्ना हांव व्लॉगिंग करतलें न्ही तो हें गिम्बलान करया म्हटलें सो कशे विडियो बी येता कांय खबर ना अशें ब्रायट कितें दिसता म्हाका आनी भायर पळया वत ओके सो चला मम्मी येयली न्हांवून करया आमी सुके बांगड्याचें हुमण आनी एक 2-3 फाटी न्ही एक म्हाजे यूट्यूब फॅमिली येयल्ली मेळपाक अवनी फातर्पेकर म्हणजे खबर घेवपाक म्हणजे कितें जालें विडियो करना ताका लागून येयल्ले खबर घेवन गेले बाबडे इतले टायम काडून आयिल्ले ते ओके सो खूब दीस जाले तुमकां आईक मेळयता म्हाजे कॅमेरा हालता हांगासर आई रावला पळय तुमकां हाय म्हणपाक आई सगळें हाय म्हण हय खूब दिसांनी हाय मेळूंकूच ना सो आई तुमकां मेळयता सुके बांगड्याचें हुमण घेवन ओके सो तुमकां दाखयता हांगा सगळें काडून दवरलें आसा जस्ट 3 बांगडे आं हे 3 बांगडे हांवें खावपाचे आनी कोण ना शिव जस्ट आतां शिवान कॉल केल्लो आपूण जेवपा येना खंय सो म्हटलें कर म्हटलें रूच येयली आयज खावंक दिसलें म्हाका ओके सो दाखयत तुमकां कितें लागतलें हांगासर न्ही हे पळयात अर्द नाल्ल ग्रेट करून घेतला ओके आनी मिरची पावडर घातला आयज न्ही गे तिखट ना हे आमची बेडगी मिरची न्ही तिखट ना सो हें न्ही एव्हरेस्ट टिकालाल ते खूब स्पायसी आसता मातशें सो एक धाकटो चमचो घेतला आनी हांगासर घेतला पळय कानो हाफ कानो अशें उबे लांबसर कट करून घेतला बेडगी मिरची घेतला आनी हांगासर आमकां लागतले एक धाकटो चमचो रोस्टेड कोथमीर आनी थोडीशी मेथी रोस्टेड आं हळदीचो पिठो आनी हांगा घेतला रोस्टेड मस्टर्ड सीड्स न्ही गे इतलेंच हय सो हें सगळें हें आनी सोय मिरची पावडर मागीर कानो हें सगळें आमकां मिक्सरान घालून न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय मसालो रेडी करून घेवंक जाय आनी मागीर जेन्ना रेडी जातले पळय मसाला हें त्रिफळा ताका मातशें धाडून घालतलें सो हें सद्या घालप ना सो पयलीं न्ही हें सगळें न्ही फायन पेस्ट करून घेता सो फाल्यां न्ही आमच्या कॉलनीन हें आसा कितें दांडिया गेले शूट केलें कितें खबर आहा थंय वचून शूट सपोज केलें न्ही ते सॉंग बी लायतात न्ही ते मागीर कॉपीरायट येता ताका लागून सो गेले नाल्यार ना नाल्यार एकदां गेलें न्ही भायर मागीर ऋतूक न्ही भितर येवपाक हें खूब हें करता पूण ट्राय करतलें हांव वचपाक अशें बारीक कितें तुमकां शूट करता मागीर ना मागीर ते सॉंगां आसता न्ही पळय ताका न्ही कॉपीरायट येता ताका लागून सो ताका लागून गेले जाल्यार तुमकां शेअर करता ओके सो हांगासर मसालो रेडी जाल्ले आसा आतां करया आमी करया सुके बांगड्याचे सो बांगडे न्ही हांगा न्ही उदकान घालून दवरला कित्याक खबर आहा ते मातशें न्ही बरें मोव जावंक जाय मागीर तें सगळें काडूंक जाय हांगा सगळें आहा पळय तें क्लीन करूंक जाय तें करतली मम्मी आनी हुमण मातयेच्या आयदनान जाल्यार टेस्ट ताका आनी मसालो रेडी आनी तेफळां न्ही मातशें धाडून घेवंक जाय आं जालें त्रिफळां न्ही मातशें धाडून घालूंक जाय सो हें पळयात आनी हें मम्मी कितें जालें गे चटका बसले खंय मम्मीक गरम अशें न्ही हें काडून घेवंक जाय म्हणून न्ही ताका न्ही उदकान न्ही भिजत दवरूंक जाय तें मागीर इजिली भायर येता अशें ताका क्लीन करून घेवंक जाय स्कीन बीन काडूंक जाय पळय अशें आनी तुमकां जाय जाल्यार 2 तुकडे करूं शकता नाजाल्यार अक्को घालूं शकता पण हें सगळें बांगडे हांवें खावपाचें ते खाता तरी खावचोच ना ओके अशें न्ही आमी स्कीन काडून अशें आमी 2 कट करून घेवया सो कात्रीन न्ही अशें तुमी 2 कट करा जालें आनी शेपटी काडा सो जे आमी मसाला वांटून घेतलेले पळय ते मातयेच्या आयदनान ट्रान्सफर केला उदक घालता आनी ग्रेवी तुमकां जितलें दाट जाय पातळ जाय त्या प्रमाणे तुमी उदक घालात ओके सो मीठ घालता घाल सोला घालता त्रिफळा धाडून घेतला मातशें एक 5-6 बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी तुमकां जर आनीक पातळ जाय जाल्यार उदक घालात
पुरो 2 जाणां आमी खावपी शिव रातचो बी वचून अशें दिसता म्हाका पुरो आमकां हें ओके तो आमकां हें आतां घालपाचे बांगडे हय सो बांगडे घालता सुके बांगडे आतां हें गॅसीर धरून आमकां बरें आतां खतखतो हाडूंक जाय मागीर आमची रेडी सुके बांगड्याचें हुमण सो हें दवरला गॅसीर आतां हाका बरेंशें खतखतो हाडूंक जाय आनी फ्लेम हा पळय मिडियम दवरात मागीर आमचें हुमण रेडी सो हांगासर पळयात करीक न्ही बरें खतखतो आयिल्लें आसा ओके सो हांगासर न्ही रेडी आसा सुके बांगड्याचें हुमण अशेंच करता आमी पळय ओके जाल्लें आसा चला सो म्हाका सांगता न्ही रेसिपी ते दाखय म्हणून परत जे हांवें ऑलरेडी शेअर केला सुके बांगड्याचें हुमण पण म्हाका ते खंयचे व्हिडिओ ते म्हाका मेळत ना ताका लागून आयज केलें म्हणून तुमकां शेअर केलें ओके तो करी जाल्लें आसा आनी शीत आनी हेज्या वांगडा न्ही म्हाका अंडा भुर्जी खूब आवडटा सो अंडा ना आमगेर सोंपलें ओके सो तुमकां सांगलेलें आयज की दाखयता म्हणून बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करया आमी ओके गोदोळ शूट करताले हितून DJI ओजमो गिम्बल काडून दवरला हांवें पुरो जालें म्हाका जायत ना हितून संवय ना म्हाका न्ही हितून आनी हात खूब दुखता खूब हेवी आहा हें ताका लागून सो केन्ना केन्ना यूज करतलें हांव कित्याक खबर ते मागीर पिड्डे जाता म्हूण भंय दिसता म्हाका सो खूब एक्सपेन्सीव हें सो म्हटलें मातशें शूट केलां हांवें स्टार्टींग सो आतां हांवें म्हाजें नॉर्मल जे स्टँड आहा पळय तें घेतलां ओके चला आनी तुमकां सांगलेलें हांवें आयज कितें दाखयता तुमकां तें आसा हें फुलां जेन्ना सो जेन्ना तुमी फुलां बीन हाडटा न्ही देवाक आमी यूज करतात मागीर कितें करता 2 दीस आमी देवाक 2 दीस ते बरें उरता मागीर कितें जाता आमी उडयतात सो हेज्या पासून न्ही आमी आयज धूप तयार करया ओके सो हेका न्ही बरें सुकोवंक जाय वतान एक 3-4 दीस म्हणजे क्रिस्पी जायसर न्ही बरें सुकोवंक जाय सो म्हाज्या कडेन न्ही ऑप्शन ना वताचें वत तरी नात सो हांव न्ही हेका फ्राय करता ओके अशें वत बीन आसा न्ही जाल्यार ताका मातशें वतान सुकयात बरें एक 3-4 दीस ताका बरें वतान सुकयात मातशें क्रिस्पी जावंक जाय ओके इफ वत ना जाल्यार टेन्शन घेनाकात तुमी ताका पॅन आसता पळय तव्यार मातशें ताका बरें फ्राय करून घेवंक जाय सो पयलीं आमी न्ही ते पानां म्हणजे फुलां आहा पळय ते काडून घेवया आनी एक आहा बाल्कनीन ते काडटा ते न्ही एक सुकला मम्मी घेवन ना ना एक काडटा कितें एक काडटा आसा मागीर कितले मम्मी एक हांगा जाला पण पळयता सुकलेले आसले काडटा 2 आसा मगे ही आनी एक मम्मी पण जेन्ना आमगेर मॅरीगोल्ड घालता न्ही बी अशें जातालें फुलां म्हणजे अशें इतलेंच फुलतालें पण दिस टायम न्ही आमी सामके शॉक जाले म्हणजे बरें अशें फुल्लां पळय जे मार्केटान मेळना तशें सो अशें सुकलेली बी आसता पळय ते तुमी काडून घेया सो हें काडून घेता मम्मी नाका म्हणटा म्हाका एकूच काडटा हें पळय इतलें बरें सुकलेलें जाय कडक हें कडक सुकलां सो हें वतान न्ही हांगासर मातशें सुकलां हें सो बाकीचें आहा पळय ते ताका हांव फ्राय करून घेता आनी अशें न्हू की फक्त मॅरीगोल्डूच तुमी घेवंक जाय अशें ना गुलाब चलता नाल्यार शेवंती बी आसता पळय शेवंती ओके ते बीन तुमी फुलां घेवं शकता खंयचें तुमी फुलां घेवं शकता सो म्हाडे हें चड आसलेलें सो हेंच करता ओके सो पयलीं एका काडून घेता सो हें न्ही अशें आमकां काडून घेवंक जाय आनी हें जें ग्रीन कलर आहा पळय तें घालप ना ओके फक्त हेजे फुलां आहा पळय तेच घालपाचें अशें ओके हें सगळें हांव काडून घेता मागीर दाखयता तुमकां सो हांगासर पळयात हांवें सगळें काडून घेतलेलें आसा आनी हें जें ब्लॅक आसता पळय हें ब्लॅक न्ही तुमी कुंडेन लावंक जाय तें मागीर झाड जाता जें ब्लॅक आसता पळय तेंच आं थोड्यांनी अशें ब्लॅक नासता हें पळय हें घालप ना जावचें ना हें जें ब्लॅक आसता पळय तें अशें कुंडेन घालपाचें जाता मागीर तें झाड सो हें आतां करता पळय हांव फर्स्ट टायम करता ट्राय करून हांवें न्ही एक इंस्टाग्रामाचेर एक रील पळयल्लें आनी म्हाका न्ही खूब बरी दिसलें म्हणजे जेन्ना आमी फुलां बी हाडटात आतां दसरा येयला मागीर दिवाळीक फुलां हाडटात मागीर कितें करता आमी फुलां मातशें सुकले की काडून उडयता सो म्हटलें हें एक ट्राय करून पळोवया म्हणजे हांवें थोडेशें घेतलां जेन्ना हें पावडर करतलें पळय हांव तें पावडर न्ही इल्लें जातलें सो चड फुलां घेवंक जाय सो म्हाजे जितलें आसलेलें हांवें घेतलां करून पळोवया कशें कितें तें सो बरें जालें मागीर नेक्स्ट टायम जेन्ना आमी फुलां बिलां हाडटात आनी अशें न्ही की फक्त मॅरीगोल्डूच घेवंक जाय अशें ना थोडे मागीर एक हें आसलेलें गुलाब सुकलेलें गुलाबू घेतला हांवें ओके सो करून पळोवया सो वत ना म्हणून हांव हेका सुकोवंक ना आतां हांव ताका फ्राय करून घेता ओके इफ वत आसल्यार एक 3-4 दीस ताका बरें वतान सुकोवन घेयात ओके सो फ्लेम न्ही लो दवरात आनी ताका बरें फ्राय करून घेवया बरें एक ब्रावन कलर येसर आनी क्रिस्पी जायसर हाय फ्लेम दवरनाका नाका बेगीन रोखडेंच बंद जातलें ओके हें पयलीं हांव बरें भाजून घेता मागीर दाखयता तुमकां सो हांगासर पळय हेका न्ही अशें फ्राय करून घातलां आनी हें बरें क्रिस्पी जाल्लें आसा ओके सो बरें क्रिस्पी जाला गॅस बंद करता आनी
सो हे पळयात बरे क्रिस्पी जाल्ले आसा. ओके, सो गॅस बंद करून न्ही पॅनार दवरात, काडनाकात. बरें थंड जावं न्ही. थंड जालें की मागीर ताका आमी मिक्सरान घालून पावडर करया. सो हें न्ही हे पळयात बरें थंड जाल्लें आसा आनी बरें क्रिस्पी जाला. आतां हें मिक्सी जारान घालून न्ही आमकां वांटून घेवंक जाय. सो जेन्ना तुमी करतले पळय फुलांनी मातशें चड घेवंक जाय. मागीर आतां पळय ताका फ्राय केला, आतां आतां पावडर करतले ते इल्लेशें जातलें. जस्ट एक ट्रायल म्हूण केला हांवें आयज. इफ ते सारकें जालें बरें जालें सो नेक्स्ट टायम चड फुलां घालून करतलें हांव. सो हें पळयात हांवें पावडर करून घेतला. पण जेन्ना तुमी वतान सुकयतले पळय ते बरें क्रिस्पी येता. पण अशें फ्राय केल्यानी मातशें सारकें जायना. पण ओके जाल्लेलें आसा. ओके हें पळयात. ओके, सो आतां नेक्स्ट न्ही आमकां घेवंक जाय कापूर. कापूर म्हणजे हें कॅम्फर जे कापूर आमी यूज करता पळय ते एक 4-5 कापूर काडून घेता हांव आनी तेजे न्ही फायन पावडर करून घेता. सो हांगासर न्ही इतलें घेतला कापूर. आतां हें न्ही फायन पावडर करून घेता. सो हें पळयात कापूर घालता हांव. सो पयलीं एका न्ही बरें अशें मिक्स करून घेयात. जे कापूर आहा पळय पावडर जायत नासलेले. इफ ते फायन पावडर जाता न्ही जाल्यार आनीक बरें आहा. सो बरें ताका मिक्स करून घेता. सो आतां घालता हांव घी. तुमी जाल्यार घी नाल्यार ऑयल घालूं शकता, पण उदक घालनाकात हां. घी घालता. घी घातल्यान एक बरो ताका वास येतलो. आनी इफ ते बायंडींग बीन जायना न्ही घी घालून ताका मिक्स करात, नाजाल्यार तुमी ऑयल घालात. बरें ताका मिक्स करून घेयात. इफ तुमकां दिसता बायंडींग जायना जाल्यार घी घालात. सो आनी थोडें घालता. सो अशें न्ही मिक्स करून न्ही करून पळयात. इफ तें बरें जाता बायंडींग जाल्यार आनी घी घालनाकात. हें पळयात अशें तुमी न्ही करून पळयात. पळय ओके जाता बायंडींग. सो लास्ट आमकां एक घालूंक जाय दाखयता तुमकां. सो हें बरें मिक्स जाल्लें आसा आनी ताका घी बी घालचें ना. सो आतां न्ही हांव एक घालता हांगासर एक धूप. जे 2 भशेन आसता धूप. एक हार्ड आसता आनी एक अशें मोव आसता पळय. हें न्ही मातशें मोव आसा तें एक घालपाचें. ओके हें घालून ताका न्ही बरें मिक्स करात. ताका न्ही बरें मिक्स करून घेता. इफ परत तुमकां सपोज जायना बायंडींग जाल्यार घी घालपाचें. सो हें पळयात धूप घालून न्ही हांवें थोडेशें घी घातलेलें आं कित्याक मातशें बायंडींग जायनालें. सो जाल्लें आसा. ओके आतां आमी धूप शेप दिवया. जितलें तुमकां बारीक जाय मोठें जाय ते प्रमाणे घेयात. आनी खरोच वास न्ही एकदम बरो येता. सो हें पळयात. ओके सो हांगासर जाल्लें आसा. आतां पेटोवन पळोवया कसो आसता वास बीन. ओके तर करून घेता मागीर दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात इतलें जाल्लें आसा. सो हें फर्स्ट ट्रायल न्ही थोडेशें फूल घेवन केलां हांवें आनी सामकें बरें जालां आनी वास सांगू तुमकां बेस्ट बरो आहा. ओके सो हांगासर न्ही हांवें हें घेतलेलें जे असले आसता पळय नॅचरल मसाला कप म्हणून ते न्ही मातशें सॉफ्ट आसता. अशें स्मॅश केलें न्ही रोखडें मोव जाता. ओके आनी जे आमी नॉर्मल अशें वापरता पळय हें मातशें हार्ड आसता. इफ तुमचे कडेन हें ना इफ तुमकां हें असलें घालूंक जाय जाल्यार हें न्ही बरें ताका धाडून न्ही पावडर करून घेयात. ओके जें अशें आसता. हेका हें मातशें हार्ड आसता. रोखडें इजिली हातीन हें जायना. हेका मागीर धाडून पावडर करा. सो एक तुमी हें घालात आनी हें घालप बीन ऑप्शनल आसा. ओके हें कंपल्सरी जाय अशें ना. ओके सो लावून पळयता कशें जालें तें पळोवया. सो मम्मीक दिला काम हें लाय गे पळोवया कशें आसता तें. होममेड ना अशें करून लावचें पडटलें. राव ना ना अशें करून लावून लागून बरें पळय फुकर आं बेस्ट न्ही गे. पळयात नॅचरल होममेड वास पळया. हां वास बरो येता न्ही. हय कित्याक कापूर आहा न्ही भितर आनी हांवें तें एक धूप घातलेलें सामकें बेस्ट आसा. फस्ट टायम ट्राय केला आनी इट वर्क्स आं. हें पळयात आनी धुवरूय बरो येता.
तो जालें एक प्लॅन. नेक्स्ट टायम केन्ना हाडलें न्ही फुलां करपाचें अशें न्यू कितें ट्राय केलें फर्स्ट टायम आनी इट वर्क्स बरें आनी वासूय बरो येता आनी सामकें नॅचरल काय हितून मिलावट ना. कापुराद आनी तूप घातलेलें न्ही हांवें घियाचो वास बरो येता. पण आसा बरें ट्राय करून पळयात तुमी जेन्ना फुलां बी हाडटा न्ही चड आनी बरें सुकोवंक जाय आं कित्याक हांवें तें भाजलेलें न्ही ताका लागून तेगे आतां मातशें बरें पेटना. बरें ताका सुकोवंक जाय. इफ तुमचे कडेन वत बी आसलें न्ही बरें ताका सुकयात. आनी म्हाजे ते फुलां न्ही मातशें वलें आसलेलें ते फुलां आसलेलें पळय की आमी ते फुलां फ्रिजीन दवरता न्ही ते मातशें वलें आसलेलें ताका लागून ते मातशें आनीक बरें तें भाजूं शकता. इफ बरें ड्राय आसलें न्ही फूल ते बरें ताका भाजून घेया म्हणजे अशें क्रिस्पी जावंक जाय म्हणजे अशें हात लायले न्ही अशें पावडर जावंक जाय. ओके सो इतलें तुमकां हांव सजेस्ट करता. नेक्स्ट टायम हांव करतलें पळय हांव कितें करतलें खबर आहा पयलीं एक दीस ताका बेश्टें वाऱ्यार सुकयतलें हांव फूल बरें ड्राय जालें की मागीर ताका फ्राय करतलें. सो पयलीं ताका फ्राय करचें ना की उदक बी उरलें न्ही तें मागीर रोखडें फ्राय जायना. पण कितें जावं दूख सामकें बेस्ट जाला आजून पेट्टा आनी वासूय बरो येता. बरें गे बरें आसा खंय. सो तुमकां आनी रितिका मेळटा रात जाली. हाय काय वेट माय यूट्यूब चॅनल मिस केलें मरे तुवें सगळ्यांक. सांग पळय कितें म्हणटालो तूं विसरलो म्हणटालो मरे तूं तुमकां सगळें मिस करता खंय न्हू. हय चल कर सांग आतां सगळ्या बुकाचो पसारो पडला सोपान आमचे स्टडीज. सो दनपारां तो स्कुलांतून आयलो मागीर हांवें काय अशें ब्लॉग करूंक ना. मी सांजचे स्टडीज घेतले ओके. आनी आयज तुमकां शिव मेळोंक ना. आयज जस्ट कॉल केल्ले ताका परत येवपा लेट जातलो खंय दनपार तो जेवंक ना. आनी तो असो की तेन्ना कामाक बिजी उरलो न्ही ताका जेवण बी कांय नाका कळ्ळें न्ही. आनी ते इव्हेंटूच अशें मातशें व्हडलें आसता तेंचें इव्हेंट सारकें जावंक जाय. इफ खंयच चुकलें न्ही मागीर शिवाच्या माथ्यार पडटा तर ताका लागून. सो येतलो लेट जेवपाक भायर जेता हांव पावलो. ओके सो जस्ट फाल्यांचें ब्रेकफास्ट तयार करतालें. फाल्यां आसा पातळ पोळ्या जस्ट पीठ कालोवन दवरला पातळ पोळ्याचें. ओके सो आयज तुमकां कितें दाखयलां हांवें धूप कशें करपाचें. म्हाका कितें मातशें नवीन दिसलें म्हणून तुमकां हांवें शेअर केलां. हां ट्राय करून पळयात इट वर्क्स बरें आहा. ओके म्हाका खूब आवडलें. केन्ना हांवें करूं नासलेलें आनी फुलां पासून धूप बीन करूं शकता हें फर्स्ट टायम अशें पयलें हांवें. हे ट्राय करा तुमी जेन्ना फुलां बी हाडटा अशें उडयनाकात. खंयचीं फुलां घेयात गुलाब बिलाब खंयचें आसूं बरें ताका सुकयात. वत असलें न्ही बरें पडटा मातशें बरें सुकोवन येता. कायलीन तें मातशें बरें जायना फ्राय केल्यार तें आनी मातशें क्रिस्पी जावंक आसलेलें तें फूल मातशें वलें आसलेलें ताका लागून. ओके सो खूब दिसांनी व्लॉग करूं नासलेलें. एक बड्डे आसलेलें 2 तारखेक बड्डे आसलेलें तर ताका विश करता हांव. ओके आनीक बड्डे कांय ना. ओके सो बी रिलेटेड हॅपी बड्डे इरफान सय्यद. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देव तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे इरफान सय्यद. ओके सो खूब गरमी जाता सांगू तुमकां. आतां ऑक्टोबर नवरात्री म्हटलें की न्ही अशी थंडी पडूंक जाय पण कांय ना थंडी अशी सामकी गरमी जाता. आनी एक आसा तुमकां सांगलेलें न्ही आयज आमकां मदर मॅरीक आपयल्लें म्हणून म्हापसा आपयल्लें. सो तिणें न्ही म्हाका एक फोटो धाडला मदर मॅरीचे. ती म्हणपा लागली तूं विडियोन घाल म्हणपा लागली. ओके सो हे फोटो आसा मदर मॅरीचे आनी मदर मॅरीक हांव हांगच्यानच पांय पडटा. ओके नाल्यार हांव शुवर वचपाचें चुकलें म्हाका. ओके तो चला हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय टेक केअर युअर रे बाय. I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel. Go all. चला बाय. Bye.